मॅथ्यू हंगाये ह्यो मॅथ्यू गरीब घराण्यांतलो आसा, खेड्यांत रावता, पूण त्यांनी स्कॉलरशीप एग्जाम दिल्ली आसा आनी ताका 11वीत बरे मार्क्स पडलेले आसा तेजे आनी ताका आमी कितें करतले आतां सी ई टी एग्जाम आनी नीटची एग्जाम अशी हेजी तयारी करून घेतल्या आनी ताका सी ई टीचे मार्क्स बरे पडले की मागीर आमी सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग एंड टेक्नॉलॉजी थंय ताका एडमिशन दितल्या फ्री ऑफ कॉस्ट. एका गांवांतले एक चेडो आमी धाडटल्या. तरी तुमी सगळ्यांनी बरे भाशेन खेड्यांतली जी आसात, खेड्यांत जी भुरगीं आसात त्यांनी बरे भाशेन अभ्यास करूचो. कळालें? त्यांनी बरे मार्क्स काडुचे आनी स्कॉलरशीपची एग्जाम सोडूची ना. 4थीत स्कॉलरशीपची एग्जाम दिवची, 9थांत 6थांत स्कॉलरशीपची एग्जाम दिवची. मागीर कितें तुमी कॉम्पिटिटीव बनतल्यात. नाजाल्यार तुमी अशी स्टडी करूंक लावल्यार तर तुमी कॉम्पिटिशन जिखूचे ना. अशें आमच्या गांवांतले एक इंजिनियर जालो, एक इंजिनियर जातलो, एक डॉक्टर जातलो, एक ॲडवोकेट जातलो, एक कितें BSc नर्सींग करतलो, कितें तरी सगळे अशे नर्सींग जातल्यात अशें आमी प्लॅन करूंक लागल्यात. आनी आमचे कॉलेजीस आसात तुमकां माहीत आहा, व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. थंय 50% सीट रिजर्वेशन आमच्या कॅथलीक लोकांकी आसा. त्याचो आमी सगळ्यांनी फायदो घेवंक जाय. आनी आमकां हे पॅरीश प्रिस्ट कोण सांगत नात, तेणी सांगूंक जाय, हर एक पॅरीशमध्ये सांगूंक जाय. आनी आमची भुरगीं जरी आसली, जी मराठी मिडियम जरी आसली तरी तेणी स्कॉलरशीप एग्जाम किंवा 10थांत तांकां बरे मार्क्स मेळाले, 11थांत तांकां बरे मार्क्स मेळ्ळे, 12थांत तांकां बरे मार्क्स मेळाले तर तांकां CETची एग्जाम दिवंक सांगूंक जाय, नीटची एग्जाम दिवंक सांग, तेंची तयारी करूंक जाय. आनी हे मागीर तांकां बरे मार्क्स मेळाले की मागीर ते आमच्या कॉलेज असो एक मनशाक तरी कमीत कमी गरीब आसतात लोकांक तेंची फी माफ करूंक जाय. आनी रावचे बिवचे खंय फादरांचे हयसर जरी दवरले तांकां कुठल्या तरी चर्चात काम बी करात, तिथले चर्चमधले पॅरिश प्रिस्टचे काम पण करात आनी तिकडे जेवण खावण मिळाले काय प्रॉब्लेम ना. जेवण खावण मिळालं आणि फ्रीमध्ये एज्युकेशन मिळालं बाद झाली. एक मनीस, जास्त ना, एका गावातलो एक मनीस. असे आमचे एका गावातलो एक मनीस जर झालो इंजिनियर डॉक्टर जर झालो कितके बरे जातले. आनी ह्या भुरग्यांनी जेन्ना हेंकां बरें एज्युकेशन मिळता, इंजिनियरींग कॉलेजमध्ये इंजिनियर झालो तो आनी खंय फॉरेनाक गेलो आनी कॅम्पस सिलेक्शन जाता. हे जे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात थंय कॅम्पस सिलेक्शन 100% जाता. ना तर फादरचे जे कॉलेजीस आसात थंयसर तांकां जॉब दिवचो. आनी ह्या भुरग्यांनी परत आपल्या कमिटीसाठी परत मदत करपाची. खंय चर्च बांदूचे असले तर 1-2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, खंय हॉस्टेल चालवचे असले, गरीब भुरग्यांक हॉस्टेल चालवचे असले, ह्या भुरग्यांनी पैसे परत दिवचे. हे लक्षात दवरात. फ्रीमध्ये शिकले म्हणजे हे ना. तुम्ही पहिले फ्रीमध्ये शिकात आनी मागीर तुम्ही आमच्या कमिटीच्या लोकांकी भुरग्यांकी मदत करात. असे प्लॅन करूंक जाय. ह्यासाठी आमी देवा लागीं मागुया.